नमस्कार. आयच्या राऊंड टेबलाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. घडामोडी खुबश्यो घडल्यात. फाटले राऊंड टेबल करपाक जेन्ना आमी बशिल्ले तेन्ना तो आठवडो सोंपता मेरेन येदो व्हडलो परत बातम्यांचो हुंवार येत म्हणून आमी चिंतलें नाशिल्लें. आज आमी राऊंड टेबल करपाक बसल्यात. सुरवात बजेटा वयल्यान करतात, युनियन बजेटा वयल्यान करतात आनी मागीर जो हुंवार आयलो फाटल्या शेनवाराक म्हादयच्या बातम्यांचो ताजेर वतात. तीनय एडिटर आहा म्हजे बरोबर. गोवन वार्ता लायव्हाचे किशोर नायक गांवकर, द गोवन एवरीडेचे जॉयल अफांचो, गोवन वार्ताचे पांडुरंग गांवकर. वेलकम. जॉयल, बजेट तुजे कडच्यान सुरवात करता. कशें दिसलें बजेट? दीस इज नॉट एक्झॅक्टली द लास्ट बजेट बिफोर इलेक्शन. गव्हर्मेंट हॅज वन मोर बजेट. पळयल्यार तरी दिसता, इफ यू गो बाय द शेड्यूल देर इज वन मोर बजेट दॅट कम्स बिफोर दी जनरल लोकसभा इलेक्शन्स. But here budget पळयतकीर what is your reaction and what are your takeaways? A big relief to the middle class, the salaried class, because the tax slabs आता सारखेच हे केले, चेंज केले तेणे. The new regime of taxation has been undergone a drastic change. तितून भितर आता टॅक्साचे जे पयलीं 5 lakhs and on tax coming, they have coming under the tax bracket. Now they have widened that tax slabs, took it to 7 lakhs. So idun bidar completely, if you see, the first impression is that salaried class has got a huge relief. That was because पयलीं कितें आशिल्लें, पयलेच फाटल्या बजेटान देखून all the salaried class, they were anxiously waiting for some kind of a relief. मेळोकूच ना कांय. So this is a sizable relief which has been given. Secondly, capex has been allocated a huge 33% hike. So the only downside here is there is no direct employment generation which is seen on this thing. Government says that it will come through this capex. तितून भितर एक आसा. आनी सेकंडली फार्मिंग सेक्टराक एक डायरेक्ट बेनिफीट असो, ऑल्दो फायनान्शियल बेनिफिट्स खूब आसा, बट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ फार्म प्रोडक्ट, तितून भितर तांकां व्हडलेशें कांयच मेळोंक ना. अदरवायज इट्स बीन अ व्हेरी गुड बजेट. आणि एक गजाल आसा की द ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जनरेशनाचो फोकस इज थ्रू ग्रोथ रादर देन पुटिंग थर्स्ट ऑन एनी पर्टिक्युलर सेक्टर. दॅट हॅज बीन द ओवरऑल अप्रोच ऑफ दिस बजेट. पांडुरंग, कितें दिसता? वॉट आर द टेकअवेज? कारण व्हेरी इंटरेस्टिंग बजेट. कारण देर आर मेनी एक्सपेक्टेशन्स की जेन्ना इतली स्टेट इलेक्शन्स लायन्ड अप आसात तेन्ना सरकार कितें अप्रोच धरता हो एक सगळ्यांक कुतुहलाचो विशय आशिल्लो. एक म्हणजे एक 9 स्टेटींनी आतां इलेक्शन फुडल्या हितून काळान जावपाचें आसात आनी एक 2-3 म्हयन्यांनी 4 राज्यांनी जाता. मागीर कर्नाटक आसा. अशीं कांय राज्यां फुडल्या हितून लागत आसा. म्हणजे जवळ जवळ जानेवारी 24 पर्यंत अनेक राज्यांनी इलेक्शन जावपाचें आनी म्हणजे मोठी राज्यां आसात. सो म्हाका दिसता की इलेक्शनाक लक्षान दवरूनच तेणी स्टेटीचें इलेक्शन लक्षान दवरूनच हो बजेट केला असो दिसता म्हाका. कारण फाटल्या बजेटान जर आमी पळयलें जाल्यार फाटल्या बजेटान तांच्यांनी जो टॅक्स स्लॅब जो आशिल्लो तो हालवूंक नाशिल्लो. ह्याच हितून तेणी केला ते. आनी तिणें एक शब्द वापरलो अर्थमंत्र्यान की मिडल क्लास वर्ग जो आसा तेज्या खातीर एक रिलीफ म्हणून तेणी एक हें केला म्हणून. सो तातूंत तो स्लॅब तेणी हें केला वा बदलला. दुसरी गजाल तेणी कर्नाटक हेचे जे इलेक्शन जे आसा तातूंत फार्मर्सा खातीर ज्यो कांय गजाली केल्या एग्रीकल्चर सेक्टरा खातीर, तातूंत अशें एक अंदाज कांय तज्ञांचें अशें मत आसा की तो कर्नाटका सारक्या राज्याक तातूंत मदत जावंक शकता. तिसरी तेणी स्टेटी खातीर कर्ज जें आसा रीण दिवपाची हें जें आसा तेतून म्हाका दिसता की फुडल्या कांय काळा भितर सगळ्या राज्यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चराचो एक नवें पर्व सुरू जातलें. तेणी जो लोन दिवपाची जी हें केल्या तरतूद केल्ली आसा. तशें कांय बऱ्यो गजाली बी आसात भितर. आनी तूं म्हणटा तशें फुडल्या इलेक्शनाच्या पयलीं, लोकसभेच्या इलेक्शनाच्या पयलीं एक इंटरीम बजेट किंवा ओटन अकाउंट बी जावं शकता किंवा पूर्ण बजेटूय जावं शकता. कारण त्यो जर एप्रील मे जावन जाल्यार फेब्रुवारीन जावूं शकता. पूण तरी जावंक सुद्दां ना न्ही जाल्यार हो जो बजेट आसा, इवन तेणी बायलां खातीर जी सेविंग स्कीम काडल्या, उज्वला स्कीम आसात किंवा ती नळाची जोडणी आसा, हावजींग हे आसा, ते सगळ्या हितून तेणी सेक्टरान घेतला. गोंया खातीर कांय गजाली आसा तातूंत स्टेटीक जे लोन मेळटले स्टेटींक की सगळ्या तातूंत ते इन्फ्रास्ट्रक्चर तेणी म्हटलेलें तेचे एक्सपेंडिचर जावपाक जाय, तातूंत गोंयाक फायदो जातलो. आनी दुसरी तरेन गोंयाक एक फायदो बरो जातलो तो तेणी म्हटलें की कोस्टल बेल्ट आनी जे आमची जी
साल्ट पेन हेजे आसा तातूंत त्यांनी कांदळ्याची लागवड खारफुटीची लागवड करपा खातीर एक स्पेशल स्कीम त्यांनी तयार केल्या. म्हाका दिसता अशा प्रकारची पयली फावट स्कीम एक सेंट्रल गव्हर्मेंटान फुडाकार घेवन केल्या, त्याची गरज आशिल्ली. सो तेजो म्हाका दिसता गोंया सारख्या राज्याक तेजो सगळ्यात देशातल्या सगळ्याच कोस्टल बेल्टाक फायदो जातलो, पूण गोंयांक तेजो म्हाका दिसता चड फायदो जातलो. सो एका हेनी म्हणपाक गेल्यार बजेट हो इलेक्शनाच्या नजरेन दवरून जरी केल्लो आसलो तरी बरो बजेट तिणें सादर केला फावटी. किशोर, जेन्ना आमी सगळे हे गजाली उलयतात बजेटाच्यो तेन्ना एक जो मुद्दो पांडुरंगान असो उलयत मांडलो तो खूब म्हत्वाचो आशिल्लो, तातूंतल्यान आमी म्हादयच्या विशयाचेर वचपा जाता. तो म्हळ्यार कर्नाटकाक ऑलमोस्ट 5,500 कोटी इरिगेशना खातीर म्हूण दिल्या. तातूंत आतां तुजें प्रोजेक्टाचें नांव वेगळें आसा, प्रोजेक्टाची दिशा वेगळी आसा, बट इरिगेशन हो जो मुद्दो आसा तो सद्या म्हाका दिसता मेजर कॉन्ट्रोवर्सीचो भाग जाला. कारण आफ्टर युनियन होम मिनिस्टर थंय उलयले की फार्मरा खातीर उदक आनी एक फार्मराक हाजो फायदो जातलो. सो जे गोंय इतली वर्सां सांगत आयला की हें फक्त पिवपा खातीर न्ही, हें रोवपा खातीर म्हणून. सो हाजो एक अप्रत्यक्ष पुरावोच दिलो चलना. प्रमोद, बजेट आयचो जसो जयल आनी पांडुरंगान सांगलो तशें स्पीच आयकल्या उपरांत त्या बजेटान खुबश्यो बऱ्यो गजाली आसात अशें सद्या दिसता. आनी ज्या पद्दतीचे रिएक्शन्स फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स येता त्या वयल्यान अशें दिसता की खुबश्यो बऱ्यो गजाली ह्या बजेटान आसा. पूण एक जर्नलिस्ट म्हणून हांव गेलीं कितलींशींच वर्सां बजेट हो प्रोसेस पळयता आनी आमच्या खातीर म्हणजे एज अ मिडिया दुसरे दीस बजेट ही फूल पेज करपाची आसता आनी त्या खातीर आमी बसोन तो बजेट आयकत आसता. आनी आमच्या खातीर सगळ्यान म्हणजे सामान्य पत्रकारां खातीर सामान्य लोकांक दिवपा खातीर कितें आसता तर हे महाग होणार आणि हे स्वस्त होणार इतल्या पुरतीत आमकां आनी इन्कम टॅक्स इतल्या पुरतीत बजेट हें आसता. पूण एज अ इंडिविज्युअल हांव सदांच विचार करता की बजेटाची स्पीच जाली, आमी व्हडलीं पानां तयार करून लोकांक व्हडलें इन्फॉर्मेशन दिलें. तुज्या आनी म्हाज्या लायफान प्रत्येक बजेटाचो कितें परिणाम पडलो तेचो सोद घेतल्या उपरांत अशें लक्षांत येता की अरे आमच्या लायफान कांयच चेंजीस जायना. आतां सॅलरी स्लॅब हो ते रिलॅक्सेशन ताणें दिला बरोबर आहा, पूण त्याच बरोबर आमी एक लक्षात घेवंक जाय की ह्या गेल्या 1 वर्साच्या काळान ज्या पद्दतीचें रिट्रेटमेंट जाला म्हणजे व्हडल्यो व्हडल्यो कंपनी आज लोकांक घरा धाडटा आनी दुसऱ्या वाटेन तूं सॅलरी स्लॅबाक इन्कम टॅक्स बेनिफीट दिता, हें कितें? सो विशय असो आहा की मिडल क्लास जो आसा सगळ्यान अस्वस्थ घटक जर खंयचो आसा जाल्यार तो मिडल क्लास आनी त्या मिडल क्लासाक सांबाळपाचो प्रयत्न ह्या बजेटांतल्यान जाला. आतां तो कितपत इन रियलिटी हय ट्रान्सलेट जातलो ते पळोवपाक जाय. एक गजाल जाली. दुसरी तूं म्हत्वाची गजाल जी सांगला की कर्नाटकान इलेक्शन आसा आनी इलेक्शनाच्या वेळार ज्या ज्या स्टेटींनी इलेक्शन आसता त्या स्टेटी बाबत सेंट्रल बजेटांत त्या स्टेटीक स्पेसिफीक कितें तरी रिलॅक्सेशन दिवपाक किंवा मदत करपाक एक अशा पद्दतीची घोशणा आसता. कर्नाटकाक 5,000 न्हू 10,000 जरी कोटी दिल्यो तरी आमकां विशय लागता तो कर्नाटकाचे भलेच जावं त्या 10,000 कोटीन. आमकां विशय आसा तो म्हादयी खातीर ह्या पयशाचो वापर जातलो काय तर तो तशा पद्दतीन जावं शकना. कारण जी प्रक्रिया आसा ती प्रक्रियेतून वचूनच तांकां एक्झॅक्टली सो त्या खातीर म्हाका त्या व्हडल्या विशयाचें सिरियसनस दिसना. प्रश्न जो आसा तो तुगेलो पिवपाच्या उदकाचो आनी रोवपाच्या उदकाचो, जो त्या दीस उलयतना ताणें म्हळें की फार्मर्सा खातीर उदक म्हणून दिसता आज एक अप्रत्यक्ष पुरावोच गोंयच्या हाताक लागला टू से दॅट आमी सदांच म्हणटाले की हें फक्त पिवपा खातीर न्ही हें रोवपा खातीर म्हणून. प्रमोद, एक गजाल आमकां मान्य करची पडटली की जो स्टेटमेंट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहान केला. अमित शाह हो देशाचो गृहमंत्री आनी बेळगांव हुबळी मिटींग तेची हुबळे मिटिंगेन तो खंयच्या तरी एका स्टेटीक म्हणजे गोंयच्या वाटेन उलोवप हें शक्यच नासलें. पूण ज्या तरेन एक कशें आसता इंडिया इज अ फेडरल कंट्री. फेडरल म्हटल्या उपरांत बारीक व्हडलीं सगळ्या राज्यांक सांबाळपाचें काम हें केंद्र सरकारान करपाक जाय. गोंय 2च खासदार तेचे पडलेलेच ना आनी कर्नाटका 28 खासदार म्हणटकूच कर्नाटकाक हें दिवप हें सारकें न्हू. जी भाशा ज्या तरेन अमित शाहान तो स्टेटमेंट केलो ती भाशा जर पळयत जाल्यार तातूंतल्यान गोंयच्यो भावना ह्यो निश्चितपणे दुखावपाच्यो हें स्पश्टच आसा. दुसरी गोष्ट फेडरल सिस्टमान जर बारीक राज्यांची राजकीय ताकद ना म्हणून बारीक राज्यांक जर अशा पद्दतीची वागणूक मेळपाक लागली जाल्यार हांव म्हणटा ती फेडरल स्ट्रक्चरूच आमच्या धोक्यान आसा. म्हणजे आमी बारीक राज्यांक आमकां न्याय मेळचोच ना अशें तातूंतल्यान अर्थबोधीत जाता. दुसरी गजाल अमित शाहान भितर एक स्पश्ट केला की शेतकाऱ्या खातीर म्हणटा तो
आता तुम्ही म्हणटात की म्हादयचें उदक हें पिवपाक लागून जाय म्हणून, जाल्यार शेतकारां खातीर हो शब्द वापरपाचो किंवा हें सांगपाचें हें कितें, म्हणजे हाचोच अर्थ की कर्नाटक पिवपाचें कारण फुडें करून रोवपाकूच उदक व्हरता हें तातूंतल्यान स्पश्ट जाता. पूण म्हाका दिसता की ज्या भाशेन जी भाशा अमित शान वापरली ती भाशा ताणें तशा पद्दतीन वापरूंक जाय नसली. ती खूपच कठोर भाशा, गोंयकारांक ती खूब लागतली, कारण गोंयकाराची कांयच किंमत ना अशा पद्दतीन त्या भाशेंतले तीच गजाल तो वेगळ्या पद्दतीन सांगू शकता आसलो. पूण तेणी कर्नाटकाचें इलेक्शन आनी कर्नाटकान भाजपाक गरज आसलेली सत्ता हें फर्स्ट प्रायोरिटी दिवन तेणी तशी भाशा वापरली आणि त्या भाशे खातीर गोंयच्या भाजपा लिडरांक आयज आपली मान सकयल घालची पडली अशें म्हाका दिसता. Joel, how do you analyze that statement? Because it's a very interesting statement. We'll go to the other parts and aspects of that statement later. But fundamentally, it says that it proves what Goa has always been saying. Yeah. First of all, Goa had agreed to give water to Karnataka during Parika's time for drinking water purposes. You know, drinking for everything, not for agriculture. This thing was that very clear that it's not for agriculture. आता त्यांनी स्टेटमेंट स्पष्ट केलं की farmers will get water for agriculture. So तिथून भितर एक completely एक different picture शे तयार जाला की where are we and what is this fight all about? We were fighting for water and आता पळोवपाक गेल्यार center is doing whatever they feel right. आता ते इलेक्शन झालेच खरें, इलेक्शन तेंचे आसात आनी ते व्हरून सगळे थिंगा हें करतलेच. But having said that, these kind of statements where he is made that one is agriculture, second thing he said that this decision has been taken in consultation with the Goa government, completely puts the Goa government on the back foot. तेजे भितर he claims that it is a BJP victory again. That is another this thing. So इथून भितर एक गजाल आसा की when the delegation went to meet Amit Shah sometime about 15 days back, तेन्ना भितर तेणें म्हणिल्लें की वी वील लूक इन टू दीस मॅटर. तेन्ना तुवें सांगूंक जातालें की डेलिगेशनाक सी लूक हियर, वी आर हेल्पलेस हियर एंड वी आर गोइंग टू गो हेड विथ दीस थिंग. यू गेव देम सम होप and against that hope suddenly now you are saying that you are taking great pride, DPR आमी अप्रूव केलो, आमी अशें केलें तशें केलें म्हणून सांगता. You completely letting completely the leadership here on the mat. On the mat. Yeah. Pandran, तू जेन्ना ह्या विधाना कडेन पळयता, बेसिकली डोंट यू थिंक दॅट स्टेटमेंट कॅन बी यूज टू गोवास एडवांटेज? आमी एक गजाल पळोवपाक जाय की कर्नाटकान इलेक्शन आसा आनी कांय सर्वे जे येयल्यात ते भाजपाच्या विरोधात गेले सर्वे. सो अशे परिस्थितीत म्हादय हो एकमेव असो त्यांच्या कडेन पर्याय आसा जो कर्नाटकांतले जवळ जवळ 25 आमदार म्हणजे हुबळी धारवाड हो जो एरिया आसा आनी बेळगांवच्या अल्ट्रा अशें आनी हुबळी धारवाडचे 7 का 8 आमदार करून एक 25 आमदार त्यांच्या गळाक लागू शकतात BJPच्या, हे त्यांनी पळयलां. फक्त 25 कित्याक की ह्या स्टेटमेंटाचो अख्ख्या कर्नाटकांत प्रभाव जातलो. आयज त्यांनी बजेटांत कर्नाटकाक प्रोविजन करून दिला. सो BJP आपलो प्रयत्न करतली कर्नाटक राज्य आपल्या कडेन दवरपाक आनी त्या अनुशंगान त्यांनी स्टेटमेंट केला. एक जो किशोराचें जें म्हणणें आसा की त्यांनी आपूण कर्नाटकाचो आनी गोंयचो CM हांच्या कडेन उलोवन आमी जे सॉर्ट आउट केला म्हटला पळय तशा प्रकारचो स्टेटमेंट करून त्यांनी गोंयाक जे तोंड कशी पडला अशें म्हणटा ते अत्यंत चुकीचें आशिल्लें. कारण तुवें अशें तेंच्यानी अशें करपाक फावत नाशिल्लें, म्हणजे अपेक्षा नाशिल्ली तो असो उलयतलो म्हणून. पूण दुसरे बाजून आमचे गोंय सरकारांतले जे कांय लोक आसात, उदाहरणार्थ निलेश काब्राल, सुभाष शिरोडकर, हांकां हांव म्हणजे तांचें कौतुक करपाक जाय की ते 2 लोक असे आहा जांच्यानी सरळ सांगलें की तो जे कितें उलयला तें आमकां मान्य ना. पळयात अमित शहाची भाजपान एक मोठी हें आसा, म्हणजे तो सगळो दरारो आहा तेजो, ताका भितात म्हणजे फाल्यां कोणाचें मंत्रीपद सजाव येता. पूण अशे परिस्थितीत सुद्दां मुख्यमंत्री जरी अजून काय उलोवंक ना, मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें आसा की आपूण कायदेशीर लढाई लढटलो म्हणून. पूण अशा वेळार निलेश काब्राल आनी सुभाष शिरोडकर हे 2 लोक जे समोर आयले, मुखार आयले आनी तांच्यांनी सांगलें की अमित शहा जे उलयला ते आमकां मान्य ना आनी त्या घटनेचो त्या विधानाचो आमी निशेध करता म्हणून खरें त्यांचें आमी कौतुक करपाक जाय. आनी गोंयांत जी चळवळ जावपाक जाय आशिल्ली पळय ती म्हाका दिसता की ह्या घटने उपरांत आनीक ती तीव्र जातली. म्हणजे अमित शहान खतपाणी घेतला हांगासरल्या एका चळवळी घेता, जे लोक आंदोलन जावपाक जाय म्हणटाले आमी इतले दीस, ते लोक आंदोलन जर जातलें जाल्यार आतां जावपाक जाय, कारण ताका खतपाणी घालपाचें काम अमित शहान केलां. हे जे एक जो फॉलोआउट आसा जो तुमी बरो सांगलो की कांय जाणांची मंत्रीपदाय धोक्यांत येवपाक शकता म्हणून, बरोबर दिसता अशें. कारण सुरवातीक तें जालें की
इमोशनली सामकें कंडेम म्हणप जालें बट प्रत्येक गजालीचो एक मागीर फॉलोआवट आसता कॉन्सिक्वन्स आसता. तुका दिसता की कांय जाणांची मंत्रीपदां ह्या म्हादयच्या रेट्या भितर व्हांवन वचपाक शकता म्हणून? ते आता मागीर आनीकूय म्हणजे ते आनीक स्पश्ट जातलें की हे अमित शाहनूच केलें म्हणून. आतांच केलें जाल्यार म्हाका दिसना पूण हांव सुभाष शिरोडकर आनी निलेश काब्राल ह्या 2 लोकांचो हांव खऱ्यांनीच कौतुक करता आनी तांकां एप्रिशिएट करपाक जाय की त्या दोगांनी सारको स्टँड घेतला जो अमित शाहक सामको फावो तो. किशोर तुका दिसता ह्या म्हादयच्या हातूंत भितर मंत्रीपदां व्हांवन वतलीं काय हे जे कौतुकाचो सूर आसा? पांडुरंगान स्टेटमेंट केलो आणि सुभाष शिरोडकर आणि निलेश काब्रालाचें कौतुक केलें. सोमतेच माझ्या मनान 2 नांवां टाक्कर थंय तयार जालीं. म्हणजे सुभाष शिरोडकराच्या जाग्यार दिगंबर कामत आणि निलेश काब्रालाच्या जाग्यार आमचो अलेक्स सिक्वेरा. दोगा जाणांची सध्या सोय जाल्या सध्या तुर्त आणि कोणी तोंड उगडूंक ना अमित शाहच्या विरोधात. जोक अपार्ट पांडुरंग सांगला तशें की ज्या तरेन म्हणजे जो दरारो अमित शाहचो आसा म्हणजे इवन विश्वजीत राणेन सुद्दां उलयतना इट वील बी नॉट fair on me to comment on that. Honorable Chief Minister will speak on the issue. पूण त्यांनी अमित शाहच्या विरोधात काय उलोवंक ना. पूण सुभाष शिरोडकर आणि निलेश काब्रालान सांगले तरी की ज्या पद्दतीन तांणी स्टेटमेंट केला तो स्टेटमेंट चुकीचो आमकां तो आवडोंक ना. ताका डेरिंग लागता आणि ते डेरिंग त्या दोगा जाणांनी दाखयला. पूण एक गजाल पांडुरंगाच्या बाबतींत पांडुरंगान सांगला तशी की अमित शाहान खरें म्हणजे खतपाणी घातल्या सिच्युएशनाक खरें पेटोवंक जाय आसलें. पूण तेच बरोबर प्रमोद जेन्ना डेलिगेशन आमचें गेल्लें तेन्ना चीफ मिनिस्टरान आनी मॉविनान सांगलेलें की बरेंच एजिटेशन गोंयांत चल्लां आनी हेचेर व्हडलें एजिटेशन जावं शकता. तेन्ना अमित शाहान सांगलें खंय गोवा में और एजिटेशन गोवा के लोक एजिटेशन कर ही नाही सकते. आता अमित शाहान आमची लिटमस टेस्ट घेवपाची ठरयल्या. येस पळोवया तरी गोंयकारांक कितली धमक आसा एजिटेशन करपाची आनी तेकाय पळोवपाक जाय गोंयकार एजिटेशन करता काय कितें. सध्या तरी तशें कांय दिसना. मागीर अमित शाह बरोबर आहा. हय बरोबर न्ही. कारण पळय आतां शेनवाराक स्टेटमेंट जालें आज आमी बुधवारा बसल्यात आतां मेरेन काय कसलेंच एजिटेशन बी कांय जालें फक्त ठराव घेतात. ठराव घेतात कळ्ळें तुका आनी तुगेले एकमेकाचे गर्जन करतात सारके. सो धांवकुल मारतात फक्त धांवकुलां. ग्रामसभेन ठराव घेवपाचो हो जो विशय आसा पळय तेच म्हणटा सर तुगे जे आसा न्ही एकदां म्हाका दिसता की तागेली जी लिटमस टेस्ट ताणी पयलींच केल्या ताजो रिजल्टूय ताका पयलींच खबर आसा. सो त्या खातीर आनी आतां आमी फक्त ते परत परत प्रूव करतात ती लिटमस टेस्ट सारकी आशिल्ली म्हणून. सामकें इंट्रस्टींग की जी सभा जाल्ली सांखळे ताच्या फाटल्यान भरपूर बोवाळ बिवाळ जावन वेन्यू कॅन्सल करून दुसरो वेन्यू तयार करून थंय एक गर्जन जाल्ली की 15 दिसां भितर जर DPR विड्रॉ करना जाल्यार आमी गोवा बंद करतले म्हणून. आज 15 दीस जाले. सॉरी काल जाले. काल 15 दीस जाले. तू याद आसा सोमाराक जाल्ली सभा. तो सोमार हो सोमार ताजे उपरांतचो सोमार काल मंगळार 15 आनी आज 16 सो 16 दीस जाले. खरें म्हळ्यार आज अशें आसपा आशिल्लें आमी गोवा बंद डिस्कस करपाक जाय आशिल्लो रावंड टेबलाचेर. आनी तें सोड वयल्यान अमित शाह थिंगच्यान आमकां रिमांयडर धाडटा की आमी तो पास केलो म्हणून. वयल्यान रिमांयडर धाडटा तरी आमी तुगेलो कांय जालें ना. आमची जर बेजिकली जर हें पळयलें न्ही की आज आमी गोवा बंदाचेर उलोवपाक जाय आशिल्लें रावंड टेबलाचेर सगळें ओपन आहा. हय सो दिस इज कंप्लिटली पॉलिटिकल. हें आतां मादर आनी हें म्हणटा न्हू तेंकां कांयच हें ना. एक जो इशू आनी हातूंतल्यान तिसरी इशू कडेन वता कारण आमच्या टायमाक लागून व्हेरी इंट्रस्टींग इशू तो म्हळ्यार किशोर एक्सिडेंटांचो. आनी फाटल्या कांय दिसां भितर आमी इतले एक्सिडेंट्स पळयल्यात आनी ज्या वयाचे तरणाटे आमी ह्या एक्सिडेंटा भितर वी आर लुजींग न्ही इट इज रियली फ्रस्ट्रेटींग. आमचे रस्ते व्हडले जाले आनी आमचे एक्सिडेंट वाडले. आमचे रस्ते व्हडले जातकीर एक्सिडेंट कमी जावपाक जाय आशिल्ले बरोबर न्ही. आमचे रस्ते व्हड जातात आनी आमचे एक्सिडेंट वाडटात. हांव किशोरा मरे येता बट पांडुरंग तुमी तुमच्या पेपरान बरी एक डिजिटल चर्चा घडोवन हाडली ह्या अपघातांचेर. कितें म्हणटात लोकांची संवेदनशीलता ह्या इतल्या म्हत्वाच्या इशू विशीं आसा काय कितें. कारण एक गजाल म्हाका दिसता खूब फावटी हांव स्टॅटिस्टिक्स पळयतना जितले लोक कोविडान मारले ना पळय तितले आमच्या रस्त्याचेर मरतात. पण जितले आमी कोविडाक भिताले पळय तितलेच आमी ह्या एक्सिडेंटा कडेन आडनदर करतात. कितें म्हणटात लोक खूब ह्या विशयार सेन्सिटीव आसात अशें आमकां म्हणजे चर्चा घेतल्या उपरांत कळ्ळें. लोकांची खूब सजेशन आहात सरकारान सजेशन आयकपाक जाय पूण दुर्दैवान सरकार अशा गोश्टीं कडेन लक्ष दिना. म्हणजे फाटल्या दिसांनी काय तरी म्हाका किशोरूय पार्टिसिपेट जाल्लो पणजेन एक तुमच्यान ओपन फोरम सरकारान दवरलेलो ह्या विशयाचेर पूण आउटकम काय ना. तेज्या उपरांत
तुवें आतां कोविडाचो विशय सांगलो. कोविडांतल्यान जे लोक मरले आनी एक्सिडेंटाक लोक मरता पण भिना म्हणून. हांव सांगता की फाटल्या 3 वर्सांत 740 लोक 740 लोक मेले आनी जवळ जवळ 11,000 लोक हे वेगवेगळ्या एक्सिडेंटान आतां अपंगूळ जावन म्हणजे दिव्यांग जावन म्हण हँडिकॅप जावन आतां बिचारे लोक घरान आसा. सो इतको सेन्सिटीव विशय हो. पयर कुंकळे तर 2-3 दिसांनूच 4-5 भुरगे पिड्यार जाले म्हणजे आनी सामके यंग भुरगे एक्सिडेंटान. सो आमची ही जी पुलीस यंत्रणा आसा म्हण किंवा RTO म्हण म्हाका दिसता की ते कितें करतात म्हणून अशें. म्हाका खूब फावटी डावट दिसता की रस्ता पुलीस सुरक्षा RTO आनी रस्ता सुरक्षा मागीर रे आमी लायसनच कशें दितात. म्हाका दिसता हाजे वेल्यानूच खुबशी गजाल सुरू जावपा जाय. आमची लायसन दिवपाची प्रक्रिया जी आसा पळय तुजी जर सुरवातच इतली चुकीची आसा मागीर तूं एक्सपेक्ट करता की ताका ज्या मनशाक तर लायसनच घडये ऑन अ व्हेरी फ्लिम्जी प्रोसिजर ऑर व्हेरी ग्रे एरिया सर्टिफिकेशन जर तूं ताका लायसन दिता मागीर अकस्मात तो रस्त्यार गाडी चलोवपा लागतकीर तो सारको एक्सपर्ट जावन चलयतलो आनी ताका सगळी तुगेली सेन्सिबिलिटी येतली अशी अपेक्षा बाळगोवप म्हळ्यार मुळाकच चुकता न्ही. हियर वॉट डू यू थिंक वेदर एज अ सोसायटी आर वी सेन्सिटीव टुवर्ड्स दिस थिंग. प्रमोद, रोड एक्सिडंट ह्या विशयाचेर हांव गेले आतां कितलींशींच वर्सां ह्या विशयाचेर उलयता बरयता. ह्या विशयाचो बारीक अभ्यासूय करपाची म्हाका संद मेळ्ळी. कितें जालां की रोड एक्सिडंट जसो सोरो गोंयांत सोऱ्या खातीर लोक जेन्ना मरतात आमकां तेचें कांयच दिसना म्हणजे ती सेन्सिटीव तो सोऱ्या खातीर गेलो म्हणटा तशें आतां रोड एक्सिडंटा खातीर जावपाक लागला की समाजाक एज अ समाज म्हणून आमी जेन्ना विचार करता तेन्ना अरे बाबा रोड एक्सिडंटाचें मरण आमी टाळूं येता आमच्यान जर आमी कांय जर खबरदारी घेतली जाल्यार तें टाळूं येता. पूण तें जायना. एक गजाल जाली. दुसरी गजाल जशी आमी पुलीस RTO ह्या सगळ्यांक दोश दिता ऑफकोर्स तूं जशें सांगलें तशें कारण हांव पयलीं हेच्या पयलीं बँकेन कामाक आसतना RTOन कशी लायसनां दितात ही प्रोसेस हांवें पळयला. थंय एजंट दारार आसता तेचो भुरगो गेलो म्हटलो काय तेका लायसन पास तेका आनी क्वेश्चन कांय ना. आतां म्हणटू ऑनलायन सिस्टम येयला. आतां प्रत्येकाक ऑनलायन आन्सरच दिवची पडटा. आतां तो मागीर त्या एजंटाच्या मनशाक तो टाक करता आनी तेचे आन्सर मारता ती गजाल वेगळी. पूण ड्रायव्हिंग इज अ स्कील. ती स्कील आनी ती स्कील जर तुज्या कडेन सारकी ना जाल्यार एक्सिडंट जातलोच. दुसरी गजाल प्रमोद, सोसायटी म्हणून आमची जबाबदारी. तूं जर आयज गाडी घेवन भायर वयशीत कोणूच हेल्मेट भुरगे वापरिनात. आयज आमच्याच ऑफिसाच्या पळय सांतिनेच 7 वरां उपरांत ज्या पद्दतीन रातचे भुरगे गाडयो चलयतात जर तूं पळयशीत जाल्यार हांव विचार करता की हांकां कसो आडयतलो म्हणजे प्रत्येक नाक्या नाक्यार सरकार पुलीस दवरूं शकता काय कितें. सो एज अ सोसायटी म्हणून आमी फाटी पडटा. चलना हाजेर खूब कमी कंट्रोल आसपाक शकता. एक्झॅक्टली. इट इज लायक व्हेरी सिंपल की तूं घरा कडेन टायमार म्हूण भायर सरता आनी वाटेर तुका ट्रॅफिक जॅम लागता आनी एक प्रमोद तूं कांयच करपाक शकना ट्रॅफिक जॅमाक. एकूच प्रमोद म्हाका हांगा खास उल्लेख करपाक जाय की आमकां रोड एक्सिडंट आमी टाळूं शकतात जर आमची पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम जर आमी वेवस्थीत करीत जाल्यार ह्यो सगळ्यो कारण नोकरी केल्या उपरांत महत्वाचो विशय. येस नोकरी म्हटल्या उपरांत तुका 2 व्हिलर ना जाल्यार 4 व्हिलर जाय ना जाल्यार तूं नोकरीच करूं शकना. पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टमी कडेन दुर्लक्ष जाला पळय ते जर सिस्टम जर ती सारकी जाल्यार खुबश्यो रोड एक्सिडंट टाळूं शकता. एक गजाल म्हाका पडटा की एक म्हळ्यार लायसन्स दिवपाची प्रक्रिया हाव सिरियस आर वी when we are asking somebody to take a car on the road or a bike on the road and whether that person is really trained. Yes. Number 2 is public transport system. तुका कितें दिसता जेन्ना इतली डेथ्स आमी पळयतात तेन्ना. See, on an average in January itself there was 1 death per day. So 26 days and 26 deaths in January. Alarming actually. तितून भितर आमी खूब फावटी डिस्कस केला प्रमोद की लायसन्सिंग इज फ्लॉड वी शूड इम्प्रूव ऑर ब्रिंग इन स्ट्रिक्टर नॉर्म्स टू स्ट्रीमलायन दीस प्रोसेसीस एंड ऑल तें बरें आसा. रायट नाव आमची एक प्रॉब्लम जाल्लो आसा की आमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा तो वायडन जाल्लो आसा आनी वी हॅव बेटर रोड्स वायडर रोड्स देर आर वेर वी वर ऑपरेटिंग ऑन अ सिंगल लेन ऑर 2 लेन वी हॅव 6 लेन्स नाव. सो तितून भितर एक कंप्लिटली डिफरंट एनवायरमेंट और सिस्टम कसो निर्माण जाल्लो आसा आनी तितून भितर कितें आसता लोक आतां जाय तशे दे डोंट नो ट्रॅफिक डिसिप्लीन दे डोंट नो वीच वे टू ओवरटेक लेनींग खबर आसना एज्युकेशन ना तांकां कांयच. सो coming back to your question of licensing, all these things have to be factored in how you are supposed to drive in this new system. So tinun bhitar ata kite if you see the highway where you have a speed limit of 70 कोणूच हे करना 90 100 तशें वयता सारकें इतले आनी खंयच्या खंय हें करता.
सो टू एट दीस पॉयंट इन टायम म्हाका दिसता वी नीड टू रिइन्वेंट आवर पुलिसींग. आतां पळय खूब गजालीन अशें आसा की पुलिसींग इज नॉट स्टेशनरी पुलिसींग. एट वन प्लेस यू आर वेटिंग फॉर अ वायलेटर टू कम इन एंड चॅलेंज हिम. दॅट इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग. As long as you are on the move. Sometimes we don't wait for violator, we wait for a tourist. Tourist, yeah. Sometimes. So as long as you are going to do that, nothing is going to change. You are supposed to be on the move, trying to catch this violators. Yeah, I think reinventing many of the things with respect to road safety, traditional विचार करून जावचे ना. थंय थोडे तरी रिइन्वेंशन जाय, बिकॉज काल आमचे आशिल्ले तितले रस्ते आज नात. तशेंच काल आशिल्ली सोल्युशन्स ही आज चलची नात घडये. हाचेर विचार जावप गरजेचा. वेळ सारको सोंपला म्हजो, इतल्याचेर थांबता. किशोर, जॉयल, पांडुरंग, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात स्टुडंट. नमस्कार.